आता सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तर गोंयांत आमकां फाल्यां सकाळीं बरें मेळटा, हें इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच वचना. फाल्यां सकाळीं हो प्रोजेक्ट बंद जालो, जें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें केलां तें आमकां मेळटा. आमी कित्याक ओगीच बंद करुया? आमी आजून बसून थंय झाडां मारपाक लागूकूच ना जाल्यार. आमी झाडां मारना, आमी झाडां ट्रीम करता. यू नो वॉट इज द हायट ऑफ द पोल? सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाणे करता. थंयच्यान जी लायन येता ती आमची सांगोडाक येता, वीच इज ऑलमोस्ट से अबाउट कर्नाटका पोर्शन 4.5 किलोमीटर आसा आणि गोवा पोर्शन 6.5 किलोमीटर आसा. My question is very specific. ही लायन तुमच्या आयली आणि आमी त्या हातूंत घातली जाल्यार शेवट हो खर्च ते करता आणि आमी तुमकां दिता. साऊथ गोवा जो तुमकां लायट मेळना म्हणून कालूच तूं सांगता. एक मिनिट विजय तुमकां नाका. ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान जर ते जाता आसत, वाय नॉट? Now, मुझे question संप specific. What has been the status of your work pursuant to the direction of the Supreme Court and the CC recommendation? My question is specific. What has been... In Goa, whatever we are executing the work is as per Supreme Court guidelines. What is the status? Status work is going on. I have given annexure 1 to पुणेच्यान धारबानोडे हाडटा. धारबानोडेच्यान आमी सबस्टेशन कुंकळी आणि कुंकळेच्यान शेल्डें हाडटा. म्हणजे साऊथ गोवा विल नॉट डिस्टर्ब. सो एक काम प्रोजेक्ट स्टार्ट जालें, काम कांय डिस्टर्बन्स जावपा ना. कंप्लीट जातकी तो प्रोजेक्ट आमी हांगा चालू करतले. ताचे पयलीं ना, कांय जावपा ना. जावचो ना जाल्यार तुमकां 2 महिने लायट आसता. लायट वतली. इट इज वॉट आय एम एक्सप्लेनिंग. अरे पूण फुडें थंय कर्नाटका जावपा ना तुज्या हातान खंय? वी कॅन यूज अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर. टेक फ्रॉम द सेंट्रल ग्रीड. ही जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता, फाल्यां सकाळीं ती लायन येवना जाल्यार आमचे कन्व्हेन्शनल लायन्स, बाकीच्यो लायन्स सगळ्यो येता, ताका यूज करूं येता.